कलाकारांची खाण म्हूण गोंयचो अंत्रूज माल फोंडेची वळख। ही गोंयची सांस्कृतिक राजधानी। हे म्हालात 4 मतदारसंघाचो आस्पाव आसा। सध्याचे घडीक हे 4 आमदार सरकारात मंत्री। प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे फाटली सुमार 8 वर्सां मायज कला आनी संस्कृती खात्याचो कारभार सांबाळटा। हे इतले सगळे आसतना फोंडेच्या ह्या राजीव गांधी कला मंदिराक फाटली 3 वर्सां मायज जाली संचालक मंडळूच नेमिल्लें ना। फाटले संचालक मंडळाचो कार्यकाळ डिसेंबर 2021 सोंपला। म्हालात कलाकारांची कमी ना। कर्तृत्वान आनी अणभवान ज्येष्ठ तशेंच नवे तरणाटे कलाकारूय हे म्हालात भरल्यात। अशें आसतना सरकाराक संचालक मंडळाची नेमणूक करून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी हेर रिती पदां भरपाक कोणूच मेळना काय कितें असो प्रस्न उप्रासता। हो कलाकारांचेर अन्याय जावन आसा। संचालक मंडळ नाशिल्ल्यान कला मंदिरांतले कार्यावळीचेर मर्यादा येतात म्हणून आता कलाकार उलोवपाक लागल्यात। एक कलाकार म्हणून फाटले 25 वर्सां कोंकणी नाटकांनी काम करता। तशेंच हांवें जायते फावटी कला मंदिरांत नाटकां परफॉर्म केल्यात आनी हितून खूब बरे तशे वायटूय अनुभव आसात। वायट अनुभव चड सांगचो ना कारण ते तितले चड ना, पूण बरे अनुभव खूब आसा कारण खूब आमी कला मंदिर जाल्ले कारणान आमकां बरी बरी नाटकां पळोवपाक मेळटा, बरे बरे प्रोग्राम पळोवपाक मेळटा। पूण सांगपाक एक दुख्ख भोगता की फाटले 3.5 वर्सां जालीं कला अकादमीन एक कमिटी फॉर्म केल्ली ना। ती असेंब्ली इलेक्शना कडेन डिजॉल्व जाल्ली, अजून पर्यंत ती कमिटी फॉर्म केल्ली ना। आनी ती कमिटी जर फॉर्म करीत जाल्यार आमकां आनी खूब बरे बरे प्रोग्राम्स थंय करपाक मेळटा, बरी बरी डिसिजन्स जावं येता। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता, सीएमा कडेन विचार करून मागता की ताणें ताचेर लक्ष घालचें। अशें आमचे हांगसरले स्थानीक आमदार मंत्री तांचे कडेन मागता की तांणी लक्ष घालचें आनी कला मंदिराची एक कमिटी दिवची, जेणे करून थंय आनी बरे प्रोग्राम्स आनी सगळे प्रोग्राम वेवस्थीत आनी सुरळीत जातले। अन्यायूच जातलो कारण खूब बरे बरे प्रोग्राम जातले आशिल्ले, ते कोण डिसिजन मेकर ना, डिसिजन कोण फर्म डिसिजन घेवपाक शकना, त्या खातीर ते सगळे प्रोग्राम्स उरतात। आनी मुद्दम सांगून दिसता की कोंकणी स्पर्धा, कोंकणी कॉमेडी नाटकाची स्पर्धा फक्त 1 वर्स जाल्ली, ताजे नंतर ती सारकीच बंद जाली आनी आयज गोंयांत 55 व्यावसायिक नाटकां आसात, गोंयांत कार्यरत आसात। म्हळ्यार इतले कलाकार जे आसात तांकां एक माची मेळपा खातीर कोंकणी कॉमेडी स्पर्धा जावप खूब गरजेचें आसा। ती 1 वर्स जाली तेन्ना कमिटी आशिल्ली, आतां ती कमिटी ना म्हणून जायना काय आनी कितें रिजन आसा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका एक कलाकार म्हणून दिसता की ती स्पर्धा कला मंदिराची करची, जी 1 वर्स करून मागीर बंद पडल्या ती स्पर्धा करची, जेणे करून आमकां कलाकारांक सगळ्यांक बरें जातलें। आनी स्पेशली मुद्दम परत एक सांगता की कमिटी काडची, गव्हर्मेंटान लक्ष घालून। म्हाका दिसता कितें जाण तूं आतां हें जें पयलें आसा पळय अशें कमिटी काडपाची आनी लोकांक हांगा जे आमचे कलाकार आसा तांकां मानधन सुद्दां वेवस्थीत येवना। मानधन दितात तेणें, पूण तें हें जायना, सारकें ना। कमिटी नेमपा जाय। फोंड्या सगळेच आमदार सरकारांतले वजनदार मंत्री। कला आनी संस्कृती मंत्री फोंडे म्हालांतलो। अंत्रूज मालूय कलाकारांची खाण। इतले सगळे आसतना कला मंदिराक संचालक मंडळ कित्याक ना हो प्रस्न। हातूंत राजकारण आसा काय कोणा आमदार मंत्र्याचो इगो आड येता हें कळपाक मार्ग ना। कला मंदिराच्या स्टाफाचेरूय खूब प्रॉब्लेम जाता। कांय नाट्य स्पर्धेचे कित्या बाकीचे आनी आरती मंडळ, मागीर घुमट आरती, मागीर फुगडी स्पर्धेचे कांय डिसिजन घेवपाक तांकां आर्ट एंड कल्चराच्या सेक्रेटरी कडेन धाडची पडटा फायली। सो हांगा बेगीच्या बेगीन एक कमिटी आहा ती अपॉइंट करची अशी डिमांड फोंडा तालुक्याचे कलाकार करूं लागलेले आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्या।